Welcome to Garden of Glory. In Philippians chapter 3 verse 1 to 11, Paul calls us to rejoice in the Lord and be aware of anything that pulls us away from him. All achievements and gains fade in comparison to the surpassing worth of knowing Christ Jesus our Lord. फिलिपकारांक पत्र अवेस्वर 3 वळी 1 ते 11 पावलून जेजूचेर भावार्थ दवरलो. पावलूक देवान आपणाक मानवलोलो केलो. शेकी भावां भयणीनो, सोम्या सोवे खुशाल रावात. तुमकां आदी बरयलां ते आनीक एक पावट सांगूंक म्हजे वाटेन कसलीच आडकोळ ना आनी तुमचीच राखण करूंक ते उपकारतले. त्या सुण्यांक लागीं घेवंकूच नाकात. ते खोटे वावराडी, नोश्ट्या कोर्तुबांक लोबदोल्ले मनीस ते. आंग कातरूंक भोंवतात तसले मनीस ते. आमी की सुनोतीची खोरी पोरजा. कित्याक आमी देवाच्या आत्म्या वरवीं ताका भोसता. आंगार केल्ले खुणेचेर आमचो विस्वास ना, पूण जेजू क्रिस्ताचेर आमचो अभिमान. म्हज्यानूय मासा रोगताचेर विस्वास दवरूंक जातालो आनी कोणूय आंगार केल्ले खुणेचेर विस्वास ठेवूंक आपणाक कारण आसा म्हूण समजता जाल्यार म्हाका अदीक कारण आसा. 8 दिसांचो आसतना म्हजी सुनोत केली. हांव जल्मान इस्रायेलाच्या राष्ट्राचो, बेंजामीनच्या कुळाचो, हेब्रेवांक जल्मल्लो हेब्रेव. समूर्त पाळचे बाबतींत हांव एक फारिजेव. उर्बेन इतलो भरलोलो की पवित्र सभेक हांवें दुमाळो दिलो. समूर्तीत हांव उपजवता त्या प्रमाणीकपणाचे बाबतींत म्हाका कसलीच चूक नासली. ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हाका फायद्याच्यो आसल्यो, पूण आतां क्रिस्ता पासत त्यो हांवें नुकसाण म्हूण लेखल्यो. जेजू क्रिस्ताची म्हज्या सोम्याची वळख इतल्या उंच मोलाची की ताचे पासत सगळें हांवें सोडून दिलें. सगोट शेण म्हूण दवरलें. कसले आशेन क्रिस्ताक जोडून घेवंक आनी ताच्या एकवटांत जियोंक म्हाका फावो जावं, ही एकूच म्हजी आशा. म्हज्याच कोरण्यांनी जोडलोलें समूर्ती थावन येता तें प्रमाणीकपण आनीक म्हाका ना, पूण क्रिस्ताचेर हांवें भावार्थ दवरला म्हणून ह्या भावार्थाक लागून देवान म्हाका फुंक्या आपणाक मानवलोलो केला. अशें जेजूक वळखूंक, ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें बळ अनुभवूंक, ताच्या कोश्टांनी वांटो घेवंक, ताच्या मरणांत ताचे सारको जावंक, इतल्याकूच हांव ओत्रेकतां. हे भाशेन मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जावंक पावतलो म्हूण म्हाका भरवंसो आसा. Paul warns against trusting in human effort or religious status. He himself had impressive credentials, yet he counted them as loss compared to the joy of knowing Christ. To gain Christ means letting go of pride and receiving the righteousness that comes by faith. Paul longs to know Jesus more deeply, the power of his resurrection, the fellowship of his sufferings, and the hope of eternal life. This passage invites us to treasure Christ above all else and to shape our lives around him. Let us pray. Lord Jesus, you are our greatest treasure.
Help us to let go of anything that competes with your place in our hearts. Teach us to rejoice in you, to trust in your righteousness and not our own, and to know you more each day. In your power, your love, and your hope. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Barenkoro.